म्हणजे जिल्हा पंचायतचे इलेक्शन्स आमचे जवळ जवळ गोंयांक 10, साऊथ गोवाक 8 आणि नॉर्थ गोवाक 2. हांव खास करून तोखणाय करपाक सोदता की पयले फावट आमी पळयलें की काँग्रेसचे आमदार आपल्या आपल्या मतदारसंघात झेडपीचे इलेक्शन सिरियसली फायट करता. हाजे पयलीं प्रत्येक जो आमदार आसतालो तो कितें करतालो, तो तळ्यान मळ्यान अशी भुमिका घेतालो, म्हणजे फर्मली तो रावनाशिल्लो. एक म्हणजे ताका सिंबलाचेर इलेक्शन करपूय नाका आशिल्लें, ते अपोज करताले. लास्ट सुद्धा इलेक्शनाक आमी पळयलां, म्हणजे आमदार आसून सुद्धा आमदारांनी झेडपी इलेक्शनाक सहभाग करूं नाशिल्लो. दे डीड नॉट गॉट इन्वॉल्व फॉर झेडपी इलेक्शन्स. बट दिस इज द फर्स्ट टायम इन द हिस्ट्री ऑफ गोवा त्यात आमचे 3 आमदार आशिल्ले आनी तिनूय आमदारांनी आपल्या मतदारसंघातले झेडपी जिखून हाडपाक सगळेपणाक लायले. म्हणजे मी रिझर्वेशनाची जर सुद्धा पळयलें, रिझर्वेशन करून कशें आमच्या आमदारांक त्रास करप, म्हणजे आमचे आमदार जिल्हा पंचायत जिखपाक जायना हेजी येवजण गोंयचो मुख्यमंत्री आनी गोंयचे इलेक्शन कमिशन एक जावन लास्ट मिनिट सुद्धा तेणी रिझर्वेशन आमकां कळपाक दिलें ना कितें जातलें तें. आनी तेणी अशें धरलें की म्हाका दिसता तेंगेलो फर्स्ट टार्गेट आशिल्लो तो आमच्या एलओपीचो दोनूय मतदारसंघ, दोनूय कडेन रिझर्वेशन. आनी एक कडेन तर रिझर्वेशन कुडतरी तर रिझर्वेशन पळयलां आमी, थंय लास्ट टायमूय रिझर्वेशन केलें, ह्या फावटी रिझर्वेशन केलें वेगळे वेगळे तरेन. गिरदोली अशें करून हें केलें की हांकां कॅन्डिडेटूच मेळपाक जायना. सेम पोजिशन आमच्या नॉर्थ गोवाकूय गेले, सेम पोजिशन आमच्या एल्टनाच्या हितूनय केलें. पूण ह्या सगळ्या मात करून प्लस आमचे इंटरनल थोडे चॅलेंजीस जातात ते फेस करून आमचे तिनूय आमदारांनी जवळजवळ 6 झेडपी मतदारसंघ तेंचे पडटा तितले 6 पैकी 5 निवडून हाडले. म्हणजे स्ट्रायक रेट इज व्हेरी व्हेरी हाय एमएलएंचो. म्हणजे तिनूय आमदारांचे 6 झेडपी जाताले. दिसा कालुसाक 2, युरीक 2 आनी एल्टनाक 2. ह्या 6चे आमी 5 जिखल्याक हांव सगळे काँग्रेसच्या कार्यकर्त्या वतीन हांव बाब युरी, बाब काल्लोस आनी बाब एल्टन हांचे खास अभिनंदन करता. आनी म्हाका अपेक्षा धरता की आमची फ्युचर लिडर सुद्धा ह्याच तरेन पार्टी खातीर आपले पर्सनल हे प्राण लावन पार्टीचो झेंडो वयर दवरलो.